काल 5 दिसां सुशेंकर कॉल आयलो की बेडके हांगासर एक बुडलो म्हणून. सो इमिडिएटली आमचो अरविंद देसाय हवालदार अलॉंग विथ व्हेकल आनी स्टाफ घेवन पॉयंटार पावले. तेन्ना कळ्ळें की जी रिवर आहा ती बरी फूल आसलेली, जागो जो व्हडलो आसलो त्या कारणान तांकां बोटीची गरज पडली. सो इमिडिएटली तेंच्यांनी बोट थंय आपयली. सो आनी बोट घेवन तेंच्यांनी ते सोदपाचो प्रयत्न केलो. तसोच आमचो उमेश गांवकर फायर फायटर तेणी सोदपाचो बुडोवन तेणी ट्राय केली वडे सोदपाची. सो तांकां रातची मेळोना. आमी बी आसले सगळे त्या टायमार मागीर रातचे आमी रात जाल्ल्या कारणान आमी सर्च ऑपरेशन स्टॉप केलें आनी सकाळीं मॉर्निंग परतून णवांक आमी परतून गेले अलॉंग वीथ बोट आमचो सोनल डिवायस एक कॅमेरा म्हणून तो घेवन गेले आनी सकाळींच्यान आमी थंय सोदताले. सो वीथ द हेल्प ऑफ एंकर आनी लायफ जॅकेट रोप घेवन तशेंच तेंचे दोगजाण जे बुडलालो माबुली पटेल 28 वर्साचो तेजे दोगजाण आसले लायफ गार्ड आनी आमी ती बॉडी जी काल बुडलालो तो आमी हँडेड पोलिसांक वाडलेलो आसा खूब. ज्या जाग्यार तो बुडला त्या जाग्यार खूब बरें डीप आसा 10-12 मिटर डीप. आमी एंकर मारून पळयलो बरेंच डीप आनी भरपूर व्हडलो प्लेस आसल्या कारणान आमकां मातसो हें तितले बरो त्रास जालो सोदपाक डेड बॉडी कालूय आनी आयजूय सकाळीं कित्याक व्हडलो प्लेस आहा तो आनी खूब जाण थंय न्हांवपाक येता. फाटले पावडो असो बुडलालो तो